रेल्वे अंडरपास आम्ही हाजे पयलीं पळयला की हो जो भाग आसा हाच्या सकयल्यान फायर टेंडर वचना. सो फाल्यां कितेंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडे, बायणा, मंगोरी, धाकटळे हे सगळे म्हणजे कितेंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार थंय फायर टेंडर पावतलो जाल्यार अर्दवर लागता. आमकां खबर आसा उजो खंय पेटलो जाल्यार खंय तो टायम हें पळयना, झपाझप पेटलो. सो जाता तितले बेगीन फायर टेंडर हे सगळ्या जाग्यांनी पावप हें आमचें खंयच्याय सरकाराचें धोरण आसता की जाता तितले बेगीन थंय पावपाक जाय. हाज्या पयलीं धाकटळ्या ह्या भागान आमी पळयलां कितें जालां तें, कितें जालां आनी कितल्या लोकांक जळून थंय हानी जाल्या हें आमी पळयल्लें आसा. सो तें आमकां पळोवपाक जायनाशिल्लें आनी आमी पयलेंच जेन्ना निवडून वचून आयिल्ले तेन्ना सांगिल्लें की हो हांगा अंडरपास करप हो खूब जनतेच्या हिताच्या दृश्टीन खूब गरजेचो आशिल्लो आनी ताज्या खातीर आमी भरपूर परिश्रम घेतले आनी आज हो अंडरपास हांगा काम स्टार्ट जाता. ह्या 4 दिसां भितर हांगा जो तांणी रेडी केल्लो आसा ब्रिज तो ते हांगा हाडटले. सगळी वेवस्था आमचो ट्राफीक PI हांगा आसा, ट्राफीक PIन सगळी वेवस्था केल्ली आसा. फक्त 5 दीस तुमी मिशनरी पळयल्यार तुमकां कळटलें की हें काम मातशें मोठें आसा. त्या खातीर खंय लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर 20 ते 25 तारीख पर्यंत 5 दीस हो रस्तो बंद आसतलो. पूण ताका ऑल्टरनेट रूट आसतले. सो कोणी सपोज येथे लागीं आसा ताका येवपाक सगळी वाटी आसतल्यो, कोण खंयचीच वाट स्टॉप करपाना. हें करता आसतना ब्रिजूच व्हडलो केलो म्हूण जायना, तो रस्तोय व्हडलो करपाची गरज आशिल्ली. सो तोय दृश्टीन धरून तोय आमी वायडनींग करपाक ठरयला. तोय एक 4 मिटर व्हडलो जातलो. सो हो टोटल परिसर जो आसा जो मंगूर भागान आसा तो इजिली एक्सेसिबल सगळ्या कडेन जातलो. आनी म्हाका दिसता अंडरपास जावप हे केन्ना पसून 50 वर्सां पसून सगळे लोक मागताले की हो जावचो म्हणून. कित्याक फाल्यां खंय कितें बरें वायट जायत जाल्यार कोण धांवन येवपाक हें जावपाचें. सो आज तो अंडरपास जाता म्हाका खूब उमेद जाता. आमची पुराय टीम आमच्या पुराय टिमींक आमचो सदांच टीम वर्क आसता आनी ह्या पुराय टिमीन भरपूर म्हाका सपोर्ट दिला. आनी हे करपा खातीर आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जेन्ना थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तेन्ना इमिडिएटली आमचे युनियन मिनिस्टर ऑनरेबल वैष्णवा कडेन उलोवन तेंय बी क्लियर करून खंय तरी प्रत्येक गोश्ट ताणें सुरळीत करून मार्ग आमकां मोकळो केलो. त्या खातीर आज वास्को भितर हें मोठें काम सुरवात जाता. हांव सगळ्या कडेन अपील करता. म्हाका खबर आसा त्रास सगळ्यांक जातले पूण हे फक्त एक 7-8 दिसाचे त्रास आसतले. ताणें करून एकदां हो जालो की मागीर इजिली सगळ्यांक इतले सुरळीत जातले की आनी फाल्यां कितें प्रॉब्लेम पसून ट्रेजेडी जाली जाल्यार म्हाका दिसता इमिडिएटली 5 मिनटां भितर थंय फायर टेंडर पावन तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. सो लोकांच्या सेफ्टीच्या दृश्टीन हें मोठें पावल आसा हें आमच्या सरकारान मानलां. ताच्या खातीर काम करतना एरिया जे आसा लो लायन आसा हांगा मागीर पावसान उदक बी रावपाचें जावं ड्रेनेजाचें कितले कमी न्ही. आतां ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान एकाद्रे आमकां खबर ना आमी एकाद्रे कित्याक म्हणटा. 50 वर्सां आमचोच कार्यकर्ता सुरेश नायक म्हणटा बेलाबाय ताच्या घरा कडेन लो लायंग एरियान डेली म्हणजे पावसान उदक भरतालें आनी तो मागीर खंय तरी सेपरेट रावन ते उदकान उदक भरतलें म्हणून पंपींग करून तो भायर उडयतालो. सो ह्या 2 वर्सां भितर थंय उदक भरूना. सो जे आमी कल्वर्ट्स केल्या मोठे मोठे कल्वर्ट्स कन्स्ट्रक्शन केल्या सगळे उस्पून तळ्या उस्पून काडला रस्तो उदक वचपाची वाट दिल्या. हातूंत भितर आमी कॉन्फिडंट आसा की फाल्यां हांगा तसो भरचो ना म्हणून. पूण ताज्या खातीर आमी प्रोविजन केलां. सपोज फाल्यां भरलें जाल्यार पंप लावप ताका पंपींग स्टेशन करप तें आमी प्रोविजन केल्लें आसा. पूण म्हाका सगळ्यांक एक सांगन दिसता आमचो जीव व्हडलो काय उदक व्हडलें. आमचो जीव व्हडलो न्ही आमचो जीव वाचोवप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी हे 5 ते 10 दिसां खातीर सपोज हांव म्हणना उदक भरतलें म्हणून सपोज भरलें जाल्यार 10 दिसां खातीर आनी 365 दीस आमकां सुरळीत वचपाक फायर टेंडर जेन्ना मेळटलो हें म्हाका दिसता सगळ्यांकूच मनाक पडटलें. पब्लीक हेल्थ आनी पब्लीक सेफ्टी ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. तें उदक भरपाचेर आमी फूल काळजी घेतली. WRD डिपार्टमेंटाचो PWD डिपार्टमेंट ताचेर काम करत आसा. रेल्वेन आमी हांगा पंपींग स्टेशन बांदपा आसा. सगळे आमी प्रयत्न करतले. आमकांय थंय उदक खंयच भरिल्लें नाका पूण लोकांची सेफ्टी ही अटमोस्ट इम्पॉर्टंट आसा. आमचेच कार्यकर्ते धाकट्या भितर जळून हें जाल्ले आसा म्हणजे हांव ताचेर चड उलयना पूण तशें खंयच जावचें न्ही. लोक सुरक्षीत उरचे ताचे खातीर हो स्टेप आसा. जाता तितली काळजी हो सरकार घेतलो आनी खंयच उदक भरचें न्ही हें आमी पळयता. हो रोड हांगा आतां सद्या हाजें सिबरेजीचें काम चालू आसा. सगळे रोड वायडन जातले म्हणजे होय हॉटमिक्स जातलो होय हॉटमिक्स जातलो. हो ब्रीज जातकूच तुमकां कळून येतलें की टोटल ही एरिया जी आसा ती टोटल चेंज जातली.
वास्को भितर एक वेगळें वातावरण तुमकां दिसतलें. तुमी पळयलां की भायर चर्ची कडेन आमी रोड वायडनींग केला. सो हे जेन्ना सगळे रोड वायडन करतात तेन्ना ऑटोमॅटीक आमची हाजी जी आसा ती एक लक्षात चेंज जाता. आतां तुमी पळयलें की भोटेपाटा भितर आतां खापरेश्वरा कडेन ब्लॉक आसा. कोणी टर्न मारता आसतना डेली थंय झगड्यो, डेली गाळयो. थंय आमटटीक म्हणून हॉटेल आसा थंय बी हे ब्लॉक जातात. तेय रोड वायडन जातात. हे वायडनींग कित्याक करप? लोकांक इजी एक्सेस मेळून कम्प्युटर्सांक त्रास जावचो न्ही म्हणून करप. हे सगळें आमी लोकां खातीरूय केलां. आनी हांवें पयलीं सांगिल्ली आसा ही सगळी जी कामां आसा ही पावसा मागीर सुरवात जातली. ही सगळी टेंडर्ड कामां आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली कामां आसा. फक्त आमी पावसा खातीर रावताले. वास्कोकारांक ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर भरपूर कामां जाता ती दिसतली. आमचें फिश मार्केट इनॉग्रेशन जाता, आमचे चीफ ऑफिसर्स बंगलोचें फावंडेशन स्टोन जाता, एफएल गोम्स रोड आनी स्वतंत्र पार्क हाचें ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जाता. सो ही सगळी कामां एका बरोबर स्टार्ट जातली. आनी जेन्ना आमी घर आमचें निवळ करता नाजाल्यार घर बांदपाक घेतात तेन्ना सगळ्यांक खबर आसा कितें त्रास जाता तो. पूण एक 6 म्हयन्या भितर नाजाल्यार वर्सा भितर म्हाका दिसता टोटल वातावरण चेंज जातलें आनी वास्कोकार हॅपी जातले. इतले हांव जेन्ना आमी जाग्यार रावले आसतना तिथे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आशिल्लो स्पोर्ट्स सिटी हांगा हाडपासाठी ताजें कितें जालां? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे हांव आनी ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर फाल्यां सीएमा कडेन वचून फायनल ताजें एप्रुवल घेवन ताजेंय बी काम आमी 15 ते 1 म्हयन्या भितर आमी स्टार्ट करता. ताजेय पयशे टोटली सँक्शन जाल्ले आसा, सगळे जाल्ले आसा. हे सगळे आमी वास्कोकाराचे जे आमकां प्रेम मेळत आसा त्या प्रेमाच्याच आदाराचेर इतली आमी मेहनत करूंक शकले, इतले प्रोजेक्ट्स आमी हाडूंक शकले. आमचो मुखेलमंत्री आनी बाकीचे सगळे मंत्री आमकां फूल सपोर्ट करता वास्को भितर. आनी जे एक 30-40 वर्सां भितर डेव्हलपमेंट जावना ते ह्या तुमकां वर्सां भितर जाल्ले दिसता. टोटली चेंज जातलें. जे ब्रिजा कडलें जे काम चालू आसा त्याच्या खातीर आमी प्रयत्न खूब केलो. आमदारान जाल्यार रात दीस एक केले. लोकांनी टिका पासून केली बाबा हो फटयता म्हणून लोकांक ब्रीज काय जावपा ना. फाटीं काम चालू ना, लोकांक खबर ना. आतां थोडे जे आसता हे मशीन आसा न्हू, हे वास्कोन पयले फावटी मशीन लोकांनी पयलें आसतलें. अशें मशीन कोण केन्ना येवंक ना वास्कोन. आमी तेन्ना भुरगे आसतना पळोवंक ना. कोणी पयलें म्हाका जाणट्यान पळोवन खबर नासलें हेतलें मशीन पयलां. होच क्षण म्हणटा इतिहासीक क्षण म्हणजे कितें असले जे प्रकल्प असतात जे रस्तो जावं ब्रीज जावं केन्ना आमी पळोवंक ना. पूण आमकां आयज पळोवंक मेळटा, जाचे खातीर पळोवंक मेळटा. आनी एक बरें दिसता बाबा आमी एक चेअरपर्सन आनी आमच्या नशिबान हें पळोवंक मेळ्ळें. हांव पयलीं सांगलां आमच्याच नशिबान आसलें जाचे आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावचो आनी ही कामां सुरू जावची अशी देवा दामोदरानूच चिंतलें आसलें. म्हणून ही कामां आतां सुरू जाल्लेली आसा. बरी कामां आसा आमच्या वास्कोन, आमच्या वॉर्डान. तशी तुमकां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सांगला, रोड सांगला, सिवरेज सांगला. ही आमी काही चिंतोंक ना जातली म्हणून. पूण आतां खंय चालू जाल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर तुमकां प्रत्येक वास्को शहरान तुका कितें ना कितें दिसतलें. नाल तर आमी फोडटात, तो पयलींचो डायलॉग हांव परत मारना. पूण आतां कित्याक अख्खें काम इतलें चालू आसा कित्याक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक पळय आमकां कळना बाबा ते केन्ना सांगूं ताका. रिपोर्टर पासून भेटता तुमी डेली येवन नाल फोडटा. आमकां बातम्या धाडूंक मेळना. कशी बातम्या धाडूं, कितें म्हूण धाडूं? तुमकां आमकां दिसता बा तुमकां खंय त्रास जाता म्हणून बातम्या कित्याक तुमी ओवरऑल वास्को पळयता आनी आमचोच आमदार इतलें काम करता तुमकां कशी दिसता बा आनीक मातशें 10 दीस रावचें धाजीन. बेगीन नाल फोडचे न्हू. लोकांक मातशें जळा पडले बरें. आयज दामोदराचो समार आनी बरें कार्य आमी सुरू केलां. येणाऱ्या काळान तुमकां वास्को हे जेन्ना तुमी आयुश्यान पळोवंक नासले वास्को ते वास्को तुमकां दिसतले. हेच्या खातीर देव बरें कर म्हणटा आमच्या आमदार बाब दायसरकर. तूं अशेंच काम कर, तुज्या वांगडा आनी सगळे जाण आसा. आनी असो आमदार हांवें जाल्यार 25 वर्सां 30 वर्सां आमी आसा पार्टी वांगडा बीजेपी वांगडा. पूण तुज्या सारको आमदार आमी पळोवंक ना. आनी फुडें आमी तुकाच म्हणून पळयतले. तुवें अशें काम केलें आनी म्हाका दिसना तुका लोकांनी थोड्यांनी सांगलां तुवें अनअपोज येवपाक जाय. फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना बाबा चिंतपाक जाय आपूण कित्याक फॉर्म भरता, कितें करपाक भरता म्हणून. जेन्ना ही सगळीच कामां जाल्यार तूं आनी कित्याक भरता.